भाजपा सरकाराच्या ह्या टर्मात जी 3 डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनां सभापती मुखार आयिल्ली ताचे पयले पेटिशना भितर नोटिसो इश्यू जाल्ल्या रिस्पोंडंटाक हे पयले पेटिशन आसले जे अमित पाटकरान अगेन्स्ट मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत ते काँग्रेसीन आसतनाच घातलेले। ते टायमार जो इन्सिडंट जालो की फाटल्या असेंब्ली सेशना वेळार मदीं बोळा जाल्लो की काँग्रेसीतले आमदार फुटोन भाजपात येवपाक सोदता आनी तेन्ना ते रिजन धरून हे पेटिशन घातलेलें आनी तितून भितर मुद्दे अशें मांडलेले की पार्टीचे मिटिंगे भितर ते दोनूय आमदार अटेंड जाले ना, मिटींग अटेंड केली ना, पार्टीच्या अगेन्स्ट कितें स्टेटमेंट जाले, कितें स्टेटस दवरले गेले असले मुद्द्याच्या आदाराचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलेलें तितून भितर ही नोटीस रिस्पोंडंटांक केल्या आनी हेची हियरींग हे 16 डिसेंबराक दनपारच्या 12 वरांचेर स्पिकराच्या चेंबरान जातले। आनी 2 पेटिशनां उरता ती खरी एक्चुअली डिफेक्शन जाल्या उपरांतची, म्हणजे सप्टेंबरान जे डिफेक्शन जाले 8 आमदार काँग्रेसीतले भाजपात येयले अलॉंग विथ मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत। तेजे उपरांत 1 म्हयन्याच्या काळान गिरीश चोडणकर जे आदले काँग्रेसचे प्रेसिडेंट आहा तेणी पेटिशन डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन स्पिकरा मुखार घातलें आनी एक इंडिविज्युअलान अशेंच ह्या 8 आमदाराचे अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलेलें। तेजेर अजून कांय नोटीस इश्यू जाले ना, जे आमी स्पीकर रमेश तवडकरा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना तेणी सांगलें की फुडले 10-12 दिसां भितर ह्या मॅटरान नोटीसी इश्यू जातले आनी हियरिंगूय सुरवात जातली म्हणून सांगला। मुखेल मुद्दो हितून म्हणजे जे काँग्रेसीचे आमदार फुटले तेन्ना काँग्रेस पार्टीचे म्हणजे मेन पेटिशन येवपाक जाल्ले ते अजून स्पिकरा मुखार पावले ना। काँग्रेसीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण तेंचो ड्राफ्ट पेटिशनाचो रेडी आनी येता ते 2-4 दिसां भितर ते केन्नाय पेटिशन घालपाक शकता। सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकेश शिलकार, प्रुडंटा खातीर।